म्हाका मुद्दम ही गजाल विचारपाक जाय. हांव कित्याक हें विचारता कारण लोकांक कळची म्हणून. तुमी 2015 सावन हें उरलं म्हण उल्लेख केलो. हय जबाबदार डिपार्टमेंटच न्ही. करेक्ट. कोणें ना सांगला? 15 सावन 25 मेरेन कांयच करप ना Correct. आनी अकस्मात हाडून ते येदी व्हडलें बिल दिवप हें कितें? एब्सोल्युटली रॉंग. हांव सांगता तुमकां, पूण हांव करता न्ही रिकवर. डिपार्टमेंटाचो पयसो रिकवर करपा न्ही. म्हाका तुवें केन्ना दिला? म्हाका तुवें 26 डिसेंबर 2024 हातान हाडून दिला. सो म्हाका ते फाटले रिकवर करचे पडले. कोणें करूंक ना ते हांव कसो रिस्पॉन्सिबल? पूण ते गव्हर्मेंट डिपार्टमेंट रिस्पॉन्सिबल. हांव कसो डिपार्टमेंटाचे म्हणून हांव ते रिकवर करता न्ही एरियाज म्हणून. सर तूं म्हाका एरियाज रिकवर करपाक दी न्हय, हांव करता. आतां ते पूण कारभार चुकीचो न्ही. कारभार चुकीचो काय कितें हांव दुसऱ्यांचेर कशें उलोवंक शकता? सर म्हाका जें काम दिलें आनी म्हाका दिसलें ते फाटले कलेक्ट करूंक ना आनी हें करूंक ना, हांवें केलें. आतां म्हाका कुशीक काडलो ते हांव कितें फुडलें कशें उलयतलो आनी ते कितें उलयतलो? तुमी हें बरें आहा, फाटली उलयना म्हणटात, फुडली उलयना म्हणटात. इतलेंच उलयता म्हणटा म्हाका. अरे सर पळय, गव्हर्मेंट इज अ कंटिन्युअस प्रोसेस. म्हजे कडल्यान करूंक जाय ते म्हाका कसलें काम दिलें तें केलें. फुडलें आनी कितें दितलें तें म्हाका कसलीं कामां दिता ती हांव करतलों. म्हाका ती मागीर कसलीं कामां दिना ताणें. म्हजें काम हांव पगार घेता, हांवें करूंकूच जाय. म्हाका दुसऱ्या डिपार्टमेंटान सुद्दां काम दिलें हांव करतलों त्याच हेतून. खंयचें काम दी म्हाका, हांव आय विल डू. म्हजें म्हणणें गव्हर्मेंट सर्वंट जे आसा तांणी डिपार्टमेंटाचें सारकें काम करचें, कोणाकूय हेल्प करचें. हांव आनी मुद्दम सुशेगाद तुमी म्हणटा सुशेगाद बसले. अरे तो सुशेगाद बसलो, काम केलें दोनी जायना न्ही सर. तुमी काम करपा जाय सगळ्यांनी.